ओके, दुसरा विषय म्हणटा पळय तो आनी एक आहा म्हणटा विषय ह्या दिसांनी सावळ बीजेपी ऑफिसान दिसती पडले. कोणी खंयच्या ऑफिसान वचूं येता बरं तुज्याने वचूं ना, येता. तुम्ही तुमचे नाते बीजेपी कडेन आसा न्हू, सो फाल्यां कोणी कोणाच्या घरा केन्ना येवं येता कळ्ळें न्ही. म्हज्याय घरा असे कितले जाण येतात, सगळे जाण येतात मेळपाक, कोणा ना म्हणू शकना न्ही. फाल्यां तो बीजेपीन जॉईन जालो जाल्यार तुमकां मागीर हें जावचें ना. टायम पळोवया जरा. कळ्ळें न्ही तुका, काम पळय क्लॅरिफिकेशन जाय की तुमचे आरोप केल्ले आपले आयटी डिपार्टमेंट पळय त्या क्लॅरिफिकेशनचें एक सांगता, म्हाका दिसना भितर कितें व्हडलेशें तथ्य आसा तें. जी CAG ऑब्जर्वेशन्स काडलेली, ऑब्जर्वेशन काडप म्हणजे कितें, दॅट हॅज टू बी आन्सर. सो ती आन्सर करपाक जाय. ऑब्जर्वेशन इज नॉट फायनल. जेन्ना आन्सर करून जर कितें रावता जाल्यार ते आरोप म्हणटात. म्हाका दिसता आय एम लायक 100% शुअर जे आमी करता ते ट्रान्सपरंट पद्दतीन करता. कोणाक तरी खंयच्या हेतू खातीर करता हें म्हाका खबर ना, पण भितर कांयच ना. हांव चॅलेंज करता कोणी ते कितें मातशें सुद्दां निग्लिजन्स प्रूव करून दाखोवपाचें. आय एम रेडी टू डू.